शेतकार भाव स्पेशली बोडगेश्वर शेतकरी संघ कामर खाजन टेनन असोसिएशन आणि गोंयांचे आमचे आजूबाजूसून जे सावथासून कोण आमचे शेतकार भाव हांगा जमा जाल्लेले आसा, पदाधिकारी जमा जाल्लेले आसा, ते कालूच आमी आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आसा आनी तो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तो बाबू कवळेकर, तेतूनसून बाबू कवळेकर जो सांगता न्ही की शेतकाराचो मूल भाव हो जाग्यार मेळटलो, मंडी आसतली म्हणटा। हांव बाबू कवळेकराक सांगूंक करता की ते बील तू ते सारखे स्टडी कर। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो शब्द आसा न्हू, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो शब्द काड तू, आणि जे जाग्याचेर मूल भाव जो मेळटलो म्हणटा न्हू, हे खरोखरच त्या जाग्याचेर शेतकऱ्याक भाव जर मेळटली 40 रुपया किंमत जर जाग्याचेर मार्केटान जर मेळटा आनी ती जाग्यार जर मेळटा जाल्यार आमचे अख्खे गोयचे आणि अख्खे स्टेटीचे खंयच्याच स्टेटीचो ऑब्जेक्शन आसचें ना। Today I've come in support of the farmers because earlier they had a problem that their names have been removed out. The earlier documents had their names on it and now the present documents don't have their names on it. And with the bill getting passed, we can clearly see that there is a bigger intention. Without taking farmers into consideration, without informing them, without the panchayat getting involved, directly a bill getting passed. I mean, all the farmers are clueless about what is happening. That's why everyone is out here. I mean, some of the farmers are not even aware. Someone will just come and take their land away. Even in Talegaon, we are fighting the same issue. Land is just being grabbed for whatever reason. And how are the local farmers are supposed to fight this battle? I mean, today they are here. What about the rest of Goa? What about the rest of India who are going on fighting for farmers' land? I mean, they will just take the land and they will just do what they want. And contract, why they have to use the word contract farming? Why can't from earlier directly what the farmers produce can be sold out in the market? आज जे सरकारान जे चलयला हे पळोवंक गेल्यार इतले घाणरडे राजकारण चलले आसा आमचे गोंयचे आयज जितले जे पब्लीक आनी आमचे गोंय आयज इतले सुंदर म्हणून आयज सगळ्या जगाचेर प्रसिद्ध आसा, तर ह्या आमच्या मिनिस्टरांनी आनी आमदारांनी आमच्या गोंयच्या नांवा सारको सत्यानाश करून उडयल्लो आसा। तेका इतलो आसमत स्वर्गा वयलो हाडून जमनीन खाची घालूंक सोदतात तेंका आमी दिवचे ना, कित्याक आमी आयज शेतकार आहात आनी आयज बील जे म्हणून केला पास केला फार्मराचे बील, हांव म्हणटा ते फार्मराचे बील कोणाक फायदो आहा? तेका शेतकऱ्यांक फायदो आहा, तेच्यान दिला शेतकऱ्यांक फायदो आहा म्हणून आयज ह्या आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक कोमजेर आसा, परत ते बाडकर आसा आनी आमी मुळकर आसा, आमी कुळकर आसा, तर आमकां हितून कितें फायदो आसा? आयज आमी हिंगा एकठांय जाल्ले हे बिलाचेर आमी विरोध करपाक, आनी विरोध करपाक कित्याक हे पयलीं आमचे गोंयकारांक आहा जे हे आतां हे आमचे शेतकार आहात गोंयचे, तांकां हो बील हाडला तो हो सोंपोवंक सोदता गोंयचे शेतकारींक। आमी हेजेर चड आनी चड निश्चित करतात। कॉन्ट्रॅक्ट बील जे बीजेपीन पास केलेले आहा न्हू, आतां वयर सगळे शेतकार भावाच्या इंडियन कारांक घालून एक कॉन्ट्रॅक्ट बील पास केलेले आसा। बिलाचो आमी ते भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयांत सगळे एका दिसा भितर बंद हे केलेले आहा, आमचे सगळ्या लोकांक त्रासान घातलेले आहा, आमी ते बील जळयता। बिलाची होळी केली आमी, होळी आयज सारकी ही आयज घेतली केली, हेच्या फुडें आमी सरकाराची अशीच होळी करून उडयतले आमी जळोवन तेका।